प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16 वोड 27 ते 38 पर्यंत 27 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण तुमकां म्हाका कान दितल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटा तांकां बरें करात, तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासून मागात. कोण तुका एक पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजें आंगावळें काडून घेयत ताका तुजो जुबोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्यार ताचे कडची ती परतून मागी नाका. हेरांनी तुमचे सोरी केल्लें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें, तर पातकीपुऱ्यान आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांक तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें, पातकीपुऱ्यान तशेंच करतात. जांचे लागचें परत घेतले म्हूण तुमी रावतात तांकां तुमी कितेंय उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें, दिलां तितलें परत घेवचें म्हणून पातकी पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मोजरी मेळटली आनी भोव वर्त्या देवाची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकारी आनी खोट्या मनशा सोरी तो कोणवाळो. जसो तुमचो बाप दयाळ तशीच तुमी दयाळ जायात. दुसऱ्यांची नीत करप, कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकां देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकां देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकां देव दितलो. बरें चिकार माप, धामून चेपून, आलोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें देव तुमचे उंटयेन घालतलो. कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान देव तुमकां दितलो. भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतां वाचलां त्या शिवर्तमानान जेजू आमकां खूब वस्तू सांगता. आनी आमच्यान सगळें आयज शिकोंक जायना, कित्याक ताका खूब वेळ लागतलो. पूण आयज कितें म्हणटा 35 वडीन, पूण तुमी दुसऱ्यांक दुस्मानाचो मोग करात. तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा धरी नाकात. हेरांक उश्णें दियात. परतून वाचता, पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत खरें आमी जेजूचे फाटलावदार म्हणटा. आमी खरेंच जेजूचेर भावार दवरता म्हणटा. पूण हें उतर जें जेजू उलयता तें कोणाक? तें फकत ज्या थोड्या लोकांक आनी सगल्यांकूय न्हय. आमी जेन्ना भावार दवरता जेजूचेर तेन्ना आमी एक नवी रचना जाता. आनी जेन्ना आमी एक नवी रचना जाता आमी आमचें तारण जाता. आनी आमचें तारण जाल्या उपरांत आतां आमी आमच्या मनाची नोसणी करता आनी हें खरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता. तर आयज 35 वडीन जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेराक उश्णें दियात. भाव भयणीनो, हें आमच्या जिवितांत करपाक सोंपें न्हय.
आमच्या दुस्मानाचो मोग करपाक आमी आमच्या दुस्मानाक आमी आमी आमचे एक एक आमी कितें करूंक सोदता खूब राग येता आमकां वय आमी भावार्थी आनी जेन्ना आमचे कोण अपमान करता आमकां कितें वायट उलयता कितें आमकां गाय सोवता कितें आमचें वायट करता तेन्ना आमी खरेंच एकदम रागाबोरीत जाता आनी आमी खरेंच चिंतता की देव तांकां खरेंच खास घालतलो वो कितें तांचें वायट जातलें पूण आयज जेजू कितें सांगता तो म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेराक उश्णे दियात हाचो उर कितें भाव भयणीनो केन्ना आमकां गरज आसा खूब वस्तूची आमी दुसऱ्यांक दिता दुसऱ्याचो मोग करता तांकां तांकां पयशे दिता उश्णे दिता पूण जेन्ना कोणाक उसणें दिता जेजू सांगता देवाचें उतरूय सांगता काम करिनासतना आमच्यान पोट भरूंक जायना आनी जेन्ना आमी उश्णें दिता आनी लोक पोत्तून पोत्तून येता आमचे कडेन पयशे घेवपाक पोत्तून पोत्तून येता आमचे कडेन उश्णें घेवपाक तेन्ना कितें घडटा तूं आतां सो लोक येता तुजे कडेन तुका देव म्हणून समजता आनी तुजे कडसून ते पयशे घेतात हें घेतात तें घेतात आनी जेन्ना आमी दिता आमी तांचे देव जाता देव एकूच भाव भयणीनो आनी आमच्यान देवाचें काम करूंक जायना आमी फकत मोगान चलपाचें काम करूंक जाय देखून भाव भयणीनो लोकांक जेन्ना आमकां ही सजमणी आहा देवाच्या उतराची दुसऱ्या लोकांक उतराची सजमणी दिवंक जाय खूब पाटी आमी कितें करता आमकां जेन्ना आमचें पोट भरलां आमकां धादोशी आहा आमी धादोशी आहा आमच्या घरांत खूब वस्तू आहा खूब गिरेस्त आहा आमकां आमच्या बोल्सांतले काडून दुसऱ्यांक दिवपाक चड आवड लागना कित्याक आमचे कडेन भरपूर आहा पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी कोणाक पोत्तून पोत्तून दिता आनी ती पोत्तून पोत्तून येतात मागपाक तेन्ना कितें घडटा आतां तूं देव जाताय ती तुजेर आतां बाबाड दवरतात देवाचेर बाबाड दवरल्यान देखून तांचो संबंद देवाशी गोड जायना आनी ती फकत तुजे फाटल्यान पोत्तून पोत्तून येवन तूं आतां दिताय आनी तूं समज बरें काम करताय खरें म्हणल्यार आमी बरें काम करिना कित्याक आमी आतां त्या मनशाक देवाचो संबंद दवरपाक आमी ताका कसलोच प्रयत्न करिना आमी आतां देव जाता त्या मनशा पासत आनी आमी आतां त्या मनशाक जो पयशांक दिता गरोबांक पयशे दिता तांकां आमी देवा कडसून पयस करता देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी कसलें बरें करता दुस्मानाक बरें करता आमच्या पेल्याक बरें करता गरज आमकां तांकां देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेवता आनी आमी आतां उतर पाळटा तें देव आमकां कितेंच कमी करचो ना सगळें आमचें आमकां शाक्ती पावयतलो आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी वाचता ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळप कित्याक केन्ना आमी हें वाचता आमी सजमन आमी दुस्मानाचो मोग करूंक जाय आमी तांकां पोत्तून पोत्तून तांकां हें करूंक जाय तांकां पोत्तून पोत्तून अपमान करपाक आमी ताका एक चान्स दिवंक जाय हें आमी करपाची गरज ना आनी दुसऱ्यांक उश्णें दिवपाचें काम आमी करूंक जाय पूण जेन्ना उश्णें दीत वेता आमी तांकां खमी आमी जेजू कडसून पयस दवरता आनी आतां तांचो बावार्थ जेजूचेर आसना बावार्थ तांचो तुजेर आसता आनी तूं दीत वेताय आनी तूं समजताय की तूं बरें करताय म्हणून पूण तूं फटवताय आनी देखून भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां ह्या 38 वडीन कितें म्हणटा तो म्हणटा दियात आनी तुमकांय देव दितलो बरें चिकार माप दामून चेपून हालून आनी ओतोसोर सोय भरले देव तुमच्या उंटीन घालतलो कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्याक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी कोणाक दुसऱ्यांक दिता त्याच्या बरोबर आमी तांकां देवाचें उतर दिवपाची गरज पूण जेन्ना लोक देवाचें उतर आयकना ती फकत तुका देव कोत्ता कित्याक तूं तांकां बरें कोत्ताय म्हणून आमी तांकां खरेंच वायट कोत्ता आमी समजता की तांकां तांच्या पोटाक पयशे दिवन तांकां सगळें कितें जें तांकां जाय तें दिवन आमी समजता की आमी बरें कोत्ता म्हणून पूण खरेंच आमी तांकां इफेर्नान वचपाक आमी तांकां शिकयता देखून भाव भयणीनो गरज आमकां खरेंच जेन्ना आमी दिता दिवंक जाय मोग दिवंक जाय तांकां कितें गरज आहा ती दिवंक जाय त्याच्या उपरांत देवाच्या उतराची सजमणी दिवंक जाय आनी जेन्ना तें सगळें करून ती देवाच्या उतराची सजमणी घेना आनी तांकां कसलीच गरज ना देवाची तेन्ना आमी खरेंच तांकां कसलेंच दिवपाची गरज ना कित्याक ती त्या वेळार फकत तुजे कडेन ते पयशे घेवपाक आनी कितें ताचो तुजो फायदो घेवपाक ती येतात आनी ती देवा कडसून पयस वेतात भाव भयणीनो आमचो देव जावन आसा मोगाळ देव
आमचो देव जावन आसा काकुतकार देव, आनी देखून आमी आमचो संबंद देवाशी घट करूंक जाय. आमी देवाचे संबंद घट धरून ते ताणें सगळें आमकां निर्मिलां, तें सगळें बरें तें आतां आमी जोडपाक आमी भावार्थान चलूंक जाय. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्यो शिवर्तमानाचे आमी नियाळ कोत्ता, खूब वस्तू आसा शिकपाक, पूण आयज जे उतराचेर आमी नियाळ केला त्या उतराचेर आमी नियाळ पोत्तून करुया. हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडुया आनी खरेंच आमी जेजूची भाव भयणो, देवाची पुतां आनी धुवो म्हणून आमी आमचें जिवीत सारुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाची जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव